आयज हेल्थ एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणेन फॉरेस्ट मिनिस्ट्री तेंचे स्टाफा वांगडा मिटींग केली. तेंच्यांनी सांगलें की हेच्या फुडें ड्रोनचो उपयोग जातलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेजेर नजर दवरपा खातीर. ड्रोन हाडल्यार तुका बरे फोटो दिसता काय ना वयल्यान? तूं आतां असो बसला म्हाज्या फुड्यान. ड्रोन घातल्यार तुका सगळ्यांचे चित्र गावतले. पूण आयजचे ड्रोन्स जे आमी जे उलयता ना, हांव बेश्टें ऑन अ लायटर नोट हांव म्हणटलो, पण जनरली सिरियसली घेतल्यार आयज तुजे कडेन व्हेरी हाय ड्रोन, वेगवेगळ्या कॅपॅसिटीचे ड्रोन गावता आनी वेगवेगळ्या तरेचे ड्रोन गावता. आनी ड्रोनच्या माध्यमांतल्यान तुमकां इन डेप्थ कळटा कितें चल्लां तें. आनी मागीर आमी त्या खातीर आमी लोकांक ट्रेन करपाचें ऑलरेडी ठरयल्लें आसा आनी जानेवारी पर्यंत ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमचे मार्गार आसतात. कितले ड्रोन हाडटले तुमी? आनी कोणी फायर जो बी लायतलो तेंचो काजू कल्टिवेशन ते पासून उजो येता जाल्यार तेंचे स्ट्रीक एक्शन घेतले गेले वतले आनी कलेक्टराक ते लेटर बरयतले डिपार्टमेंटा कडल्यान. कळटलें की कितें खंय कितें चल्लां आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमकां कळटलें. इवन आमी आतां कलेक्टराक आमी पत्र बरयतले की लोकांक मातशें अवेरनेस फाटले फावट आमी कशें केल्ले तशें कलेक्टरनी एक नोटीस काडपाची गरज आसा की खंय कोणी खंयचेय कशेय प्रायवेट एरियान काय वायल्ड लायफ सँच्युरीन तुमी जर वचून फायर आनी अशें लावन सोडले, आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिमिनल एक्शन आमी घेतले. जे कायद्या प्रमाणे एक्ट हा वायल्ड लायफचे भितर केल्यार ते आनी कठीण हा आनी टफ हा त्यो एक्ट्स. आनी आमकां हे तरेचे आमकां गोश्टी करचे पडटा. आनी दुसरी गोष्ट तांच्यांनी सांगलें म्हणजे की गोंयान अजून 108 एम्ब्युलन्साची गरज आसा. ते उलोवन कितले गरज पडटले ते नोटीस घालतले. तुमी पळयतात वन न्यूज.